constructed the entire building of IPHB. असे 100 बेडीड हे जे आम्ही हॉस्पिटल आता इनॉग्रेट करता नेक्स्ट मंथ बाय एंड ऑफ September or by before 15th October we will inaugurate, and as per the dates given by Honorable Health Minister and CM. This hospital was very much required because थिंगा जे 190 बेड्स आहात ते इनसफिशियंट आनी चडशे कंप्लेन जे आमी सोशल मिडियाचेर आनी बाकीच्या जाग्यार पळयता की आमकां परत घरा धाडले. IPHBन गेले दवरपाक पेशंटाक आनी पेशंटाक परत घरा धाडले. अशे बेड्स उणे आसले. आतां आमी हिंगा 100 बेड्स वाडयल्या आनी हेचें काम ऑलमोस्ट फिनिशींग स्टेजीचेर पावलां. हिंगा अबाउट टोटल व्हेकल्स which can get parked is more than 150. पार्किंगूय बरें एम्पल आमी डेवलप करता. तेची वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा आमी. मेन रोड जो भितर सोदता तेजी वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा. सो हें सगळें 1 म्हयन्या भितर हें काम सोंपतलें अशें आमकां फूल गॅरंटी आहा. आनी हें जे डीप क्लिनींग हेचें आहा तें आतां सुरवात जातलें आनी हें टोटल 100 बेडीड हॉस्पिटल वील बी हँडेड ओवर to IPHB and they will start using it. थिंगा डे केअर सेंटर म्हणून एक आहा. डे केअर सेंटर म्हणजे हिंगासरले पेशंट जे आहा तांकां थिंगा व्हरतले आनी वेगवेगळे वस्तू शिकयतले तांकां. थिंगा खेळपाचोय जागो आहा तांकां. वॉलीबॉल खेळोंक जाता तांकां, बॅडमिंटन खेळोंक जाता, अशें तांकां खेळपाचोय जागो केला आनी तांकां डे केअर म्हणजे तांकां प्रॅक्टिकली खुबश्यो वस्तू थिंगा भितर शिकयतले तांकां. वेदर इट इज स्टिचिंग, एम्ब्रॉयडरी, कोण कार्पेंट्री आहा आनी कोण आनी कितें आहा स्किल्ड, हुएवर इज ऑलरेडी स्किल्ड ऑर हू वॉन्ट्स टू लर्न स्कील, सो वी कॅन टीच देम स्कील. सो तेंची मायंड बरी चलपाक लागतली. स्कॅचीस, पेंटिंग्स, कोण बरो पेंटींग करूंक शकता ताका पेंटींग कॅनवस म्हणजे पयले पेपर आनी मागीर कॅनवस अशें दिवपाचो आमची सरकाराची तांकां येवजण आहा आनी ते वी वील सी दॅट डे केअर सेंटर इज फुल्ली युटिलायज्ड. सो ते कंप्लिटली ग्राउंड क्लास 1 स्ट्रक्चर रेडी फॉर इनॉग्रेशन आसा. सो हे दोनूय वस्तू आमी वांगडा इनॉग्रेट करूंक शकता. अनदर 1 month's टायम इज पेंडींग, सो वी वील इमिडिएटली आफ्टर कंप्लिशन ऑफ 1 month वी वील हँड इट ओवर and they will inaugurate it. So our work of GSIDC आयज lecture hall आमी inaugurate केला बऱ्या भाशेन. 3 lecture halls. So total students who are in Goa Medical College who wants to have various types of lectures म्हणजे इतले पयलीं एकूच आसले आनी ते उणें पडटाले आनी तांकां खंय तरी वी वर डुईंग इनजस्टीस टू देम. सो नाव द मनी which is spent, 40 crores which we have spent, is a justice for all the students that they can learn in a good environment. The best fittings are being used, the best boards are being given to them. Sitting आणि तांकां computer दवरपाक तेंचे फुडल्यान with plug points, everything like of Godrej company. So all work which we have carried out inside is superb and complete with acoustic and sound, LED lights and LED for the wall. So practically it is state of the art which is you can see it internationally. So also आमी आमचो प्रोग्राम the GMCचे भितर सगळ्याक आमी hot mixing by November complete करतले. First week of November you will see that all hot mixing, lights, illumination जेंगा कावूक पडटा तितले सगळे लायटी आसतल्यो आनी तेजे भायर जे जागो आहा ताका आमी सद्याक टेम्पररी पार्किंग आमी करून दितले. इंटरलॉकिंग पेवर मारून तेजे भायर आमी मल्टी लेवल कार पार्क प्लॅन केला. तोय आमी वर्क ऑर्डर दितले. सो दॅट मल्टी लेवल कार पार्क इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड एट GMC बिकॉज ह्यूज नंबर ऑफ पीपल come to visit and they are parking on the road and blocking the main entrance to the Goa Medical College. Today morning took me 10 minutes to go inside and I have requested the dean to write letter to the superintendent of traffic cell that they need to station 2 traffic police outside the gate of Goa Medical College where both sides parking is happening right now. आनी 2 गाडयो सुटना, एक गाडयेक रावची पडटा. सो आतां डबल पार्किंग जर जालें जाल्यार त्रास जातले पेशंटांक
108 एम्ब्युलन्साक आनी जे लोक दुसरे आपले प्रायवेट गाडयांनी पेशंट हाडटा GMCन तांकांय त्रास जातले. सो ते जावचे न्हू म्हणून सद्याक टेम्पररी ट्रॅफिक पुलीस स्टेशन करपाक लायल्या आनी तेचे भायर जे मल्टी लेवल कार पार्क आसतले ते व्हेरी रेडी जाले काय खूब सवाय आसतले ते एफोर्डेबल टू ऑल द पीपल. म्हणजे जे दुसरे स्वतः मल्टी लेवल कार पार्काक चार्जीस आहा ते 50% कमी जातले. IPH बी कोण सेंट्रल लिडर बीन इनॉग्रेशन करपाक. See, we are planning Prime Minister's visit to Goa as discussed with the Chief Minister is somewhere in October. It's not fixed. So, Honorable CM will give the dates after talking to office of the Honorable Prime Minister. And if Prime Minister is coming in October in the state of Goa, definitely he will inaugurate this. The IPHB daycare center also and IPHB in this hospital also 100 bedded. So these are all ready products which are ready buildings infrastructure हे सगळे वास्तू आम्ही रेडी करून दिलेले. याचे भायर जे आयुष हॉस्पिटल आहा मडगांव ते आम्ही इनॉग्रेट करूंक शकतात. त्याचे हे 2 दिसांक आम्ही वचून आढावा घेतले त्याचे इन्स्पेक्शन करतले आणि चेक करतले consultant and contractors how far the work has reached and how much time more is required to complete. According to me 1 month is required to complete the Ayush hospital in Margam, and which will be definitely be ready for Prime Minister, Honorable Prime Minister to inaugurate. So from one place he will inaugurate this daycare center IPHB 100 bedded hospital, Ayush hospital and more things which are getting ready. Also he will inaugurate. जे ओल्ड आहा ते बी तुम्ही हे करपाक घेतले काम करपाक. ना ओल्ड आहा तेजे आमी रिपेर रिनोवेशन करतले. पेंटींग रिपेर्स रिनोवेशन तेंचे टॉयलेट ब्लॉक्स जे कितें जाल्या बरें ना सारके ते आमी सारके नये करून दितले. मोडपाची गरज ना ते बरे आसा बिल्डिंगी ते आमी तांकां बरें करून दितले. आदले हॉस्पिटल जे आहा 190 बेडीड ते आमी बरें करून दितले. हे पयली इनॉग्रेट जावनी वन सायड वी कॅन स्लोली क्लोज वन सायड and one side we complete them, open that one side and then close the other side. So in a phase manner we will see that old IPHB will be upgraded without breaking any structure. We'll only see about tiling, we'll see about bathrooms, we'll see about new furnishing, बेड्स कितें खंयच्यो वस्तू नयो घालूंक जाय फॅन बॅन सगळे नये घालूंक जाय ते सगळे आमी करपाचे आमी उतर दिता. थँक्स. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.